गोंयचें अस्तित्व तिगोवन दवरपा खातीर लँड सिलींग एक्ट तयार करचो अशी मागणी गोवा परिवर्तन मंचान केल्या. गोंया भायले लोक वा कंपन्यो येवन आपल्याक जाय तितली जमीन विकती घेतात. कायद्यान जमीन खरेदीची मर्यादा घाल्यार व्हडल्यो जागा घेवपाचें कमी जातलें आनी गोंयचें अस्तित्व राखपाक मजत जातली हो तांचो मुद्दो. परिवर्तन मंचान मुख्यमंत्र्यांक हे विशीं निवेदन दिलां. पूण एक नवी टेंडन्सी आमी पळयता गोंयांत की गांवाचे गांव एका कंपनीच्या हातान नाल्यार एका एंटिटीच्या हातान पडटा. कित्याक हें पडटा आनी कित्याक हें जाता तर कायद्यान हाजेर मर्यादा घालपी मेकॅनिझम ना. गोंयान लँड सिलींग एक्ट आसपाची त्या खातीर गरज आसा. लँड सिलींग एक्ट म्हणजे कितें? लँड सिलींग एक्टाच्या अंतर्गत खंय तरी एक पॉलिसी येवंक जाय where there is some restriction in place and prohibition in place as to the limit of land that a company or a entity can purchase. आता कितें जालां अशें सिलींग कांयच ना. व्हडले जागे large tracts of land are going in the hands of land sharks and this is resulting into creation of land banks. This land bank जी create जाता ही राज्याची डेमोग्राफी ऑल्टर करता बिकॉज गोवा इज अ स्मॉल स्टेट. सो देर हॅज टू बी सम पॉलिसी इन प्लेस विच विल टॅकल द इशू ऑफ लँड बँक्स आणि इट विल प्रोहिबिट द क्रिएशन ऑफ लँड बँक्स. सो आमी ह्याच्या बाबतीन निवेदन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या ऑफिसान काल दिल्लें आसा. वी एक्सपेक्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हाजेर लक्ष मारतलो आणि गव्हर्मेंट खंय तरी हाजेर इनिशिएटिव्ह घेतलो. अंदू वर्साचे इंग्लीश प्रिमियर लिगान 30-30चे झूज आसा. पूण मँचेस्टर सिटी जैतिवंत जातली अशें मँचेस्टर युनायटेडचो आदलो प्लेयर डेनिस सर्विनाक दिसता. बागा जाले इंडिया फेस्ट कॉलेजीच्या सर्तीक बार्क्लेज प्रिमियर लीग आनी स्टार स्पोर्ट्साच्या जोडपालवान इंग्लीश प्रिमियर लीग ट्रॉफी प्रदर्शनाक दवरिल्ली. ह्या कार्यावळीक डेनिस अर्विन आयिल्लो. अखिल भारतीय कॉलेज सर्त म्हळ्यार इंडिया फेस्ट बागा जाले. वेगवेगळ्यो कार्यावळी ह्या वाठारांत जाल्यो. तातूंत एक फुटबॉलाची प्रदर्शनीय मॅच डेम्पो आनी इंडिया फेस्ट पंगडा मदीं जाली. मॅची उपरांत डेम्पो प्लेयर तशेंच अध्यक्ष श्रीनिवास देप्यान डेनिस अर्विन आनी EPL ट्रॉफी वांगडा फोटो काडलो. वेगवेगळ्या कॉलेजींच्या भुरग्यांनी फोटो काडपाक गर्दी केल्ली. उपरांत आदलो रेड डेव्हिल डेनिस अर्विन प्रुडंटा कडेन उलयलो. It's great to be here. It's my first time in Goa. I went to Mumbai and Delhi a couple of years ago at Manchester United. It's definitely a lot louder here, I guarantee you that. But no, the fans have been great today. We've had a really good turnout, obviously here with the Barclays Premier League. A lot of fans from Manchester United, of course, but also plenty of fans from Arsenal, Liverpool, Chelsea. So that's good to see. We have such a lot of interest in English Premier League in general in India. A lot of viewers for this league, and probably this season it's becoming a very unpredictable battle. Could you take us through how this season is panning out and what's more attractive of this season for the English Premier League? Well, it's been a great Premier League because of exactly what you said, the unpredictability of it. Manchester City are everybody's favourites really because they've probably got the best team and the best squad. But as Chelsea showed the other night, you know, they can be beaten, and they've been beaten 4 or 5 times this season. Liverpool have improved a hell of a lot. Arsenal have surprised a few. You know, made a great sign in Mesut Ozil, and he's improved the team, and they've gone really strong. They need to beat 1 or 2 top teams though to win the league for me. It's been a fantastic league. Who's going to win it? I seriously don't know. You know what I mean? I think if City had beat Chelsea last Monday night, they'd have been very, very strong favourites. I still think they're favourites, but it's going to be very, very close. It really is. And Arsenal could surprise us. प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. इतल्यानी खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.